रायाच्या शेतकार भावांनी अवर लेडी ऑफ स्नोजच्या इगर्जेत कणसाचे फेस्त व्हडा श्रद्धेन मनायले। गोंयांत जायत्या वाठारांनी कणसाचे फेस्त जाता, मात राया हे जाता। थळावे शेतकार पारंपारीक पद्धतीन भाताची कणसां कापून इगर्जेत व्हरून प्रार्थना करतात। रायकार अवर लेडी ऑफ स्नोजची परब वा कणसाचे फेस्त बरी पिकावळ आणि बऱ्या लागवडी खातीर बेसांव घेवपाक मनयतात। अनुलेखीत व्हडा संख्येन रायाच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन कणसाच्या फेस्तांत वांटो घेतलो। आज व्हड्या अभिमानान आमच्या रायचे फिरगोर्जेन आणि सगळे आमचे रायकारांक खुशाल जावन हे कणस कातरला आणि जे परी सांगलाचे भाशेन अख्खे गोंयांत पयले कणस कातरता ते राय फिरगोर्जेचे जो कोश्टी भाव तातूंतल्यान अख्खे संवसाराक आमच्या गोंयच्या चारूय कोणशांनी शिबडोन घेता ह्या वावरांचेर आमी आशिर्वाद मागता। आज आमची जायती शेतां भाडां जावन पाड जालेली असतात, पूण आतां त्यो सवलती जावन मशिनां दुसरी घेवन आमी हो वावर सुरू केला। पाड जालेली शेतां परतून आमी बरे भशेन जिवाड केल्यान जायतो फळ आमकां मेळटा। ही पिका वर्सराक मेळून आमच्या एकूच वावर तो शेतां भाटांचो जो करून आमी सदांच आमी खुशाल आसूं आमी मागता। रायज आमी सगळे रायकारां आनी आमी सगळे पाद्री तांकां सांगात करून आमी खुशाल बरी ती परब सगळे आमी आवडटा। राय कोणसा फेस्त मनयताय नेवी सायबीणीचे फेस्त आनी आमचे कोणसा फेस्त मनयताय। हे कोणाचो पयले पाट आमी गांव पयले कातताय आनी ह्या कणसाची फादर मागणी करून आशिर्वाद घाता की आख्खी सगळी पावसाची पिकावळ आख्खी बरी भाशेन जावं बरी जावं म्हणून तेजे आशिर्वाद घाता। आनी हे कोणस आमी सगळे बरे भाशेन हे करताय। सगळे हिंदू क्रिस्तांव सगळे लोक येता हिंगा कोणस व्हरून आनी सगळे उमेदीन रायकार आमी हे फेस्त मनयताय। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।